वेर्णा जाल्ल्या अपघातातल्या मृतांच्या फॅमिलीक 2 लाख रुपये दिवचे तशेंच जे जखमी जाल्यात तांचेर योग्य ते उपचार करचे म्हणून बिहारचे राज्यपाल गोयचे सुपूत राजेंद्र आल्लेकर हांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागणी केल्या। सर काही दिसा पयलीं वेर्णा जो अपघात जाल्लो आणि थंय 4 बिहारचे जे कामगार आसा तांचो चिड्डून तांकां मरण आयिल्लें। सो तुमी हाचे संबंधी सरकारा कडेन मागणी केल्या की तांकां आर्थीक मदत दिवची म्हणून। सर नेमकी तुमी मागणी कितें केल्या आनी कितें तुमी मागला सीएमाक कितें सांगला? तो अपघात दुर्दैवी आसलो आणि ते सगळे बिहारचे आशिल्ले आणि तातूंतल्यान दुर्दैवान 4 जाण मेले, पेड्ड्यार जाले। तर ती बातमी कळटकच हांगासरय हांवें तांच्या घरा कडेन म्हजे मनीस धाडून तांची व्यवस्थीत चौकशी बी आतां सरकारानय हांगासरल्या व्यवस्थीत तांची काळजी घेतल्या हांगासरल्या सरकारान। ओके। म्हजें म्हणणें आशिल्लें हांव त्याच जे कळ्ळ्या उपरांत दुसरे दिसा सकाळी फुडेंच हांव प्रमोद सावंता कडेन उलयलो, आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री तांचे कडेन उलयलो। तांच्यांनी म्हाका सांगलें की भाई आपण ते सगळें पळयल्लें आसा, म्हायती घेतिल्ली आसा आणि ते जे आसा तातूंत आमी तांकां सगळ्यांक योग्य ती सगळी मदत करता म्हणून तांणी सांगलां आनी तातूंत प्रत्येकाक आमी 2-2 लाख रुपया दितले अशें बी तांणी सांगलां। हे तांचो इन्शुरन्स किंवा बाकीचे क्लेम आसा ताजे भायर हे दितले आमी। बाकी तांची आनी कितें वेवस्था करपाक जाय बी ते जो मनीस जाणें हो एक्सिडेंट केलो तर ताजे विरुद्धय आमी कडक कारवाई करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगिल्लें आसा। आणि मुख्यमंत्री त्या दृश्टीन करतलो हाच्या बद्दल म्हज्या मनान शंका ना। आणि त्या प्रमाण हांवें हांगासरले जे तांचे परिवारांतले लोक आसात तांकांय हांवें सांगलां की मुख्यमंत्री थंयच्यानय करतले आणि बाकी कडल्यानय तांकां आनीकय मदत मेळटली। एकूच प्रश्न विचारता तुमकां, गोंयांत सध्या अपघात मोठ्या प्रमाणात सुरू आसात, दिसपट्टे अपघात जातात, लोकांचो जीव वयता। सो हाजेर तुमी कितें मुख्यमंत्र्यान भासाभास केला किंवा तुमी कितें कन्सर्न बीन रेज केला? ना, हांवें उलोवंक ताजेर कांय उलोवंक ना ह्या बाबतींत, कारण मुख्यमंत्री सक्षम आसा सगळे हाजेर काळजी घेवपाक। पूण तातूंत एक गोष्ट जी आसा जी सगळे कडेन आसा, गोंयांतच आसा अशें न्ही, देशभर आसा, ती म्हणजे आमचे लोकच आसात ते मातशे कसलीच काळजी न घेता चिंता न करता चलयतात। रफ चलोवप हें आमचें चड आतां हें जाल्लें आसा। अशें स्पीडीन जाता तितले स्पीडीन वचप, एवढेन तेवढेन पळोवप ना। कांय वेळार कांय लोक हे सबंद देशभरांतले कांय लोक दारू सोरो पिवनय हें करतात। अशें जे घटना आमी सगळीच देशभर पळयतात। पळय पुण्याची घटना आसत, ताच्या उपरांत आनी खंयची आसात, अशें जें सगळें आसा तें। तर ह्या सगळ्यांची काळजी सगळ्यांनी घेवपाक जाय आमी। ताका सरकार आपापले परीन प्रयत्न करीत आसतातच, पण लोकांनी बी आपली म्हणून काळजी घेवपाची आसता, जबाबदारी पाळपाक जाय। हय हय, बरोबर।